एलईडी फिशिंगाचेर बंदी येतली हे विशीं रोखडीच घोषणा जातली अशी माहिती गोयचो नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंगाक मेळटकच मिडियाक दिली। गोयच्या मंत्र्यान हे बंदी खातीर केंद्रा कडेन शिफारस केल्ली, ती केंद्रान मान्य केल्या अशें पालयेकारान सांगलें। तेच वांगडा फिशरीज साधन सुविधा खातीर 80 कोटी रुपया दिवपाचें केंद्रान थारायला। फाटली 2-3 वर्सां जाली गोयचे पारंपारीक नुस्तेकार एलईडी फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग बंद करचे म्हूण सरकारा कडेन बोवाळ मारतात। गोंयांत एलईडी नुस्तेमारी बंद करची म्हूण सरकारान आदेश काढला, मात तो बाकीच्या राज्यांक लागू जायना। केंद्रान तशें धोरण करून आदेश काडी मेरेन एलईडी वा बुल ट्रॉलिंग पुराय बंद जावंक शकना। हे फाटभुंयेर बुधवाराक केंद्रीय फिशरीज मंत्री राधा मोहन सिंगाक मेळून गोंयचो फिशरीज मिनिस्टर विनोद पालयेकारान हो विशय काढलो। ताणें खंय एलईडी फिशिंग बंदीची तयारी दाखयल्या। आज आम्ही केंद्रीय कृषी मंत्री श्री राधा मोहन सिंग जी जे आमचे फिशरीज मिनिस्टरय आसात तांचे बरोबर आज बसका जाली। बसकेन अशें ठरलें की एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंगाचेर कायमची बंदी येवपाची आसा आनी हांवें ते मागणेचेर जोर धरलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन मंत्र्यांनी ताचेर स्विकृती दाखयल्या आनी येता त्या नजीकच्या काळान बंदी येतली, कायमची बंदी येतली। ज्या ज्या राज्यांनी बंदी ठरिल्ली आसा त्या त्या राज्यांनी ह्यो बंदी जातलीच। केंद्रीय फिशरीज मंत्रालयान गोंयाक 80 कोटीचो फंडूय खंय दिवपाचें थारायला। आनी परत आमचे एक जवळ जवळ 85 कोटीचे जे सँक्शनींग आसा तेवूय तांणी मान्य करून घेतलेले आसा आनी येणाऱ्या काळात नजीकच्या आमकां हे जे फंड्स सगळे मेळटले ताजो आमी एक सदुपयोग करून गोंयच्या हिता खातीर बरे निर्णय घेतले। त्याच बरोबर फ्लोटिंग जेटीचेय बी भितर आसा। 4 जेटींचे कुडकोना हे सगळे जे मालीन जेटी आसात त्या सगळ्या जेटींचे आमी निर्णय घेतलेले आसा आनी आमचे केंद्रीय मंत्री एकदम पॉझिटिव्ह आसा हे बाबतींत आनी सगळे आमचे गोंयचे निर्णय हे बरी बातमी आयिल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। फुडल्या 15 दिसां भितर पाट्यावेल्या बिल्डिंगांनी हाऊस टॅक्स आनी महापालिकेचो टॅक्स फारीक केलो ना जाल्यार बिल्डिंगो सील करपाची शिटकावणी पणजेच्या महापौरान दिल्या। टॅक्स बुडयतल्यांचे बिल्डिंगेन कोर्टा चलू वा बाकीची कसली कचेरी, कायदो सगळ्यांक सारको म्हूण फुतार धुलेला। फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान सीसीपीक 14 कोटी सॅलरी ग्रांट दिवंक जाय आशिल्ले, दिले फक्त 5 कोटी। सीसीपीचो टॅक्स खंय सॅलरीकूच वता। पाट्यार कितल्योश्योच नव्यो आनी पोन्न्यो बिल्डिंगो आसात। थंय प्रायव्हेट बिल्डिंगेत कोर्टय चलता आनी सरकारी कचेऱ्योय चलतात। कांय बिल्डिंगांनी कोट्यांनी रुपयांचो हाऊस टॅक्स फारीकच केल्लो ना। For last 4-5 years, we have to get 14 crores salary grants. I have just got a letter that 5 crores have been sanctioned from the 13-14 crores. They are not sufficient because whatever income we collect in form of house tax, trade license, construction license, most of it goes to the salaries. So company is not doing us a favor. Even Octroy, they gave after 2 years, 3 years. How am I to run the show? We have to get 1 crore rupees as house tax from the builder. And in that building, most of the courts are working in that building. I don't want to name the building, but I want to make it loud and clear to all corporate houses, nationalized banks, private builders that religiously they should pay their house taxes and a trade license. I will give around 15 days to all these so-called defaulters who have not been paying the house tax. I will be forced to ask my commissioner to seal the building. Whether the courts are there or banks are there, I have no law is applicable to everybody. I am interested in the money coming in my kitty because I have to run the show. I have to pay salaries to the staff and I have to develop the city. So it is my earnest request, do not make us come to a point where we will seal the offices and the buildings, which will be very unfortunate. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। कामगारांच्या हिता खातीर नवे कायदे, आशिल्ल्या कायद्यांनी सुदारणा, म्हारगाय, नव्यो रोजगार संधी असले विशय आयटकाच्या अजेंडाचेर आसात। आयटकाचे ब्रेस्तारा पणजे धरणे जाले। दिल्ली वेगवेगळ्या कामगार संघटनांचे जक्का जाम आंदोलन चल्ला। ते फाटभुंयेर गोंयानूय आयटक शारांनी धरणे धरतात।
गेल्या 15 दीस वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी आमी धरणां धरला. मुद्दे कितें? पयल्या सुवातेर ही म्हारगाय सरकारान सांगलेली कमी करता म्हणून, जाल्यार सरकारान सांगलेलें उतर पाळूंक ना. करप्शन काबार करता म्हूण सांगलेलें, पूण आतां आमी पळयता पयले जाले पनामा पेपर्स, आतां पॅराडायज पेपर्स. ह्या BJP सरकारा खाला करप्शन आनी सगळें चड वाडलेलें दिश्टी पडटा आनी वयल्या वयर पेपरींग ऑफ हे उपाय हे काडटात. तेंचेच मनीस आहात सगळ्या करप्शन स्कॅन्डलान. सुमार 10-12 ऑल इंडिया संघटना एकठांय जावन दिल्ली चक्का जाम करता पार्लिमेंट स्ट्रीट. लाखांनी कामगार एकठांय जाल्यात. तेंच्या बरोबर गोंयचे AITUCचे सुमार 40 वांगडी दिल्ली पावल्यात. अशा वेळार फक्त दिल्ली चळवळ जातली आनी आमी पळयत रावतले हे आमी पळयनासतना हे आमी मनान दवरून आमी गोंयांत आनी दुसऱ्या राज्यांनी सुद्धा कामगार रस्त्यार येवंक लागल्यात. घेऊया एक ब्रेक.